मयेच्या कुमारवाड्याचेर रावपी हे बायलेचें नांव सोनम शेट अशें आसा। आत्मनिर्भरतायेच्या दिकेन वाटचाल करपी सोनम शेट ही फाटल्या 10 वर्सांच्यान ह्या वेवसायांत आसा। तयार पणट्यो विकत घेवन ती ह्या पणट्यांक आकर्षक रंग दिता। अंदू तिणें 20,000 पणट्यो रंगोवपाचें लक्ष दवरलां। आतां मेरेन तिणें 10,000 पणट्यो रंगोवन मार्केटांत उपलब्ध केल्ल्यो आसा। पण हे पणट्यो तुमी तयार करतात की रेडीमेड हाडटात? हांव तर रेडीमेड हाडटा आणि पेंट हांव करता, मागीर मातीवर घेता आणि पेंटिंग हे सगळें हांव करता। मागीर पेंटिंग केल्या उपरांत त्यो बाजारांत कश्यो? बागायतदारान हितूर मॉलान बी तशें घालता, मागीर व्हॉट्सअप स्टेटस तशें बीन घालता न्हू, तेका लागून मागीर फ्रेंड्स सर्कलान बीन सेल जाता मागीर त्यो पणट्यो, सपोर्ट बरो गावता। सरावन तुवें कितल्यो पेंटिंग करपाचें टार्गेट दवरला? एक 10,000 सुमार तरी पणट्यो हांवें केला। 10,000 सुमार केला हांवें पेंटिंग सद्या। ऑलरेडी मार्केटान गेल्या? हय, ऑलरेडी मार्केटान धाडला हांवें। आणि ही म्हणजे पयली पेंटिंग बी करताले तुमी? ना, पयलीं हांव तशें कांय करिनासलेलें, आतां लग्न जाल्या उपरांतूच हांवें स्टार्ट केला। आमी गणपती बीन तशें करता, गणपती नागोबा बीन करता, तो आमचो वार्षिक बिझनेस चालूच आसता वर्साचो। मागीर दिवाळी कडेन आमी पणट्यो करता। पणट्यो करता म्हणजे पेंटिंग? हय, पेंटिंग करता, म्हाका माती वयल्यो घेता आनी पेंटिंग करता। पण ह्या वाड्यार आतां कोण आदल्या सारक्यो पणट्यो करिनात दिसता। पणट्यो सद्या आतां कोण करिना। हे तुमी पणट्यो खंयसून हाडटा? हे हांव बेळगांवच्यान हाडटा, बेळगांवच्यान माती वयल्यान हाडटा, मागीर घरा कडेन पेंटिंग करता। पेंटिंग करून ते मागीर सगळ्या मॉलांनी बी सप्लाय करता? हय, मॉलान मागीर फ्रेंड सर्कलान तशें बीन घालता, मागीर कोणाक जाय तांकां। डिमांड आसता न्हू? हय, आसता। दिवाळी कडेन आतां सद्या खूब स्कोप आसता न्हू। ऑलरेडी अंदू 10,000 केल्या? हय, 10,000 सुमार केल्या हांवें पणट्यो, आनी घातल्यो बीन बागायतदारान मॉलान बी तश्यो घातल्यो। पण टोटल टार्गेट कितले आसा? आनी करपाक जाय म्हाका, खूब आसा आनी ऑर्डर आसा न्हू, सो एक दिवाळी पर्यंत, दिवाळीच्या आदल्या दिसा पर्यंत करतले। तुळशीचें लग्न म्हटल्यार लोक व्हरता न्हू। हय, साधारण 20,000? हय, जाता। एका मग तुमकां हेल्प कोण करता का तू? करता तशी फॅमिली बीन सपोर्ट करता। पण मेन पेंटिंग काम तुझे? हय, हांव करता। गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत।